की जाय तसो तुगेलो जांगना. सगळ्या पक्षांनी हो इशू घेतलो ना. ना आतां हांवें समज ऑर्गनायज केलो हो 5वो संमेलन म्हाजो. तेज्या पयलीं आनीक 2 जाले. तेज्या पयलीं गोंदळकर महाराज तेन्नाय विष्णू म्हाजो चीफ गेस्ट आसलो. सो दीस इज द सेकंड टायम विष्णू चीफ गेस्ट. म्हणजे पॉलिटिकल हितून करूंक ना, पूण पॉलिटिक्सान असल्या साहित्यकाराक असल्या कवीक जो नावाजलेल्या मनशांक असल्या करप तर आमच्या कॉमन मनशाचें कितें हो दिलीप प्रश्न. तुमकां कितें दिसता? निळकंठ म्हणटा की आपूण इज डिसअपॉइंटेड विथ दी रिस्पॉन्स फ्रॉम अदर पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज सोसायटी. जितलो येवपा जाय आशिल्लो तितलो फोर्सान मुखार आणि आयलो. खरी गजाल आता निळकंठ बाब म्हणटा पळय आणि आता आमचे कामत बाबांनी म्हणला की ह्या विशयाचेर राजकीय पोळी बाजून घेवप ना. हांव हाका मातसो विरोध करता. कित्याक राजकारण म्हणटात पळय खेळपाकूच जाय, सारकें खेळपाक जाय. आज बीजेपी कितें करता? राजकारण खेळटा म्हणटकच ताचो फायदो हेर पक्षांनी घेवंकूच जाय. आणि आता कसो विष्णूक टार्गेट करून तो फायदो घेवप काय ना कसो. पूण ही परंपरा जी बीजेपीन सुरू केल्या ती जर अशीच चालू उरली, ताजेर जर आत्ताच जर ताचो विरोध जालो ना जाल्यार कितें जातलें? फाल्यां कोणाकूय मारूंक शकता, कितेंय करूंक शकता. ही गजाल जर पचता अशें म्हणून जर कळ्ळी जाल्यार जावं येता न्ही. म्हणटकच गोंय आसा पळय जें लोकां मुखार वतलें तें एक आदर्श गोंय म्हणून वचूंक जाय. बिहाराक जें जाता तें गोंयांत जर अशे तरेन जावपाक लागलें जाल्यार ताका कोणेच क्षमा मागपाक करूंक जायना. एक गजाल म्हाका वायट दिसता तें आज खरें म्हळ्यार ह्या विशयाचेर गोंय पेटपाक जाय आशिल्लें, पूण कोणूच काय भायर सरना. आनी दुसरी दुख्खाची गजाल म्हळ्यार जे साहित्यीक जे कलाकार पयर आमी मिटींग आपयली विष्णूच्या हाका निशेध करपा खातीर 7-8 लोक आयले. दुख्ख दिसता म्हाका की हें गोंय सरकार अशें कितें तरी ह्या कलाकारां मुखार उडयतात आनी कलाकार तोंड धांपून ओगी रावतात. आज कितें दिसता गोंय कलाकार आनी साहित्यिकूय बी सरकाराचे ताटा सकयल मांजर जाल्यात? एकंदर परिस्थिती पळय जाल्यार तशें दिसता. आज भाशेचो प्रस्न आशिल्लो, माध्यमाचो प्रस्न आशिल्लो. जे कोण ह्या माध्यमाच्या प्रस्ना खातीर हांवूय आशिल्लो भितर, जे झगडटाले आज खंय आसात? आज आवाज काडिनात. दिगंबर कामत जावं दिगंबर कामतीच्या सरकारान जो कितें भाशे बाबतींत निर्णय घेतिल्लो पळय तो ह्या सरकारान बदलला. आज 2 वर्सां जायत आयली, बदलू ना. मागीर जे झगडटाले पळय ते भाशेच्या आंदोलनात झगडटाले आज खंय आसात? कित्याक जालें दिलीप बाबे? वाय कलाकार आणि साहित्यिक अल्टिमेटली दॅट इज द इंटेलिजन्सिया, दॅट इज ओपिनियन मेकिंग इंटेलिजन्सिया. वाय दॅट इंटेलिजन्सिया हॅज सरेंडर्ड? आमचे पळय आतां गोंयचेच आमी साहित्यीक घेवया, कलाकार घेवया. जे रवींद्र केळेकारा सारके, मनोहर सरदेसाय सारके जे लोक आशिल्ले, शंकर भंडारे सारके म्हणात, ते आज कालाचे हातून पड्डे आड गेल्ले आसात. आतां जे आयिल्ले आसात पळय तांकां एक पयलो चवथ जावं पयलो पुरस्कार असो दिलो काय ना, ते मिन्ने जावन आसात. आमी जे व्हडली व्हडली भाशणां करता अशें करतले कित्याक पेटून उठना? आज विष्णू वाघाचेर एका साहित्यिकाचेर हल्लो जाला. तो राजकारण आमी कुशीन दवरया. आज प्रत्येकान भायर सरूंक जाय आशिल्लें. प्रत्येक साहित्यीक आनी कलाकारान भायर सरपाक आशिल्लें. आज आवाजूच ना, भितात. आणि एक अत्यंत दुख्खाची गजाल, हांव काँग्रेसचो पाखो घेना, पूण कितेंय जरी जालें विष्णून दिगंबर कामतीचेर जिल्लो हल्लो केला, इतलें वायट ताजेर हें केल्लें, पण दिगंबर कामतीन ताका सदांच साहित्यीक म्हणून हें केल्लो. पुंडलीक नायकान दिगंबर कामतीचेर इतले हल्ले केल्ले, पूण पुंडलीक नायकाक दिगंबर कामतीन काँग्रेसचो मुख्यमंत्री आसतना केन्नाच ताका पदावयल्यान काडलो ना. अशी तांकां रेस्पेद दिवपाची एक परंपरा आशिल्ली, ही परंपरा बीजेपीन खंडीत केल्ली आसा. दुर्गादास म्हाका एक गजाल सांग. निळकंठ बाब म्हणटा म्हाका एक गजाल पडटा की तांकां जितलो एक सपोर्ट मेळपाक जाय आशिल्लो, एक ऑल पार्टी फोरम तयार जावपाक जाय आशिल्लो, तो जालो ना. तुका वायट दिसना हाजें? प्रामाणीकपणान सांग. पक्ष कुशीक दवरया आनी पळोवया की जो एक पॉलिटिकल फोर्स ऑल्टरनेट तयार जावन हाचो विरोध जावपाक आशिल्लो ह्या प्रवृत्तीचो, तो जालो ना. खरोच प्रमोद. पूण म्हाका दिसता निलकंठ बाब आमी वेट अँड वॉच करपाची गरज आसा. कारण आमी जर राजकीय पक्ष आतां जर काय टायम दिनासतना पुलिसेक किंवा सरकाराक जर आमी रस्त्यार आयिल्ले, होच मुख्यमंत्री म्हणटा आशिल्लो की आमी पॉलिटिकल इश्यू करता हो आनी डायवर्ट करपाक सोदता आशिल्लो. मुख्यमंत्र्यान कांय दिसा पूर्वी स्टेटमेंट दिल्लो की निलकंठाच्या पारंपारीक दुस्मानांनी अटॅक केला म्हणून. निलकंठाचे प्रामाणीक दुस्मान कोण? आनी काल तो म्हणटा की विष्णून जी नांवां दिल्या ती निलकंठ बाबान दिल्या. म्हळ्यार सीएमाचें परिवर्तन जालें. दुसरे कमिंग टू साहित्य रावले. एक दुर्गादास हांव तुका करता, आमी तर ताका टायम दिवंक वचत. तसोच आमी वास्को रेप केसीक टायम दिलो. वेर इज द रिजल्ट? वास्को रेप केस जी जाली तेजो आमकां रिजल्ट गावूंक ना. वेर एज तेजपालाची FIR फायल करिनासतना रिजल्ट गावला आमकां. सो ह्या सरकाराक रिजल्ट दिवपाचो हे आमचो टायम दिवपाचो रिजल्ट दिवपाची तांक आसा. इच्छाशक्ती जाय. ह्या सरकार इच्छाशक्ती ना. म्हणूनच गोंय
सगळे विचारवंत विचार करून जे इश्यू आहा ते रस्त्यार येवपाची गरजूच आहा. दुसरी गजाल पयर प्रुडंटान म्हाजी बायट चलयली ज्या दिसा हल्लो जालो तो 2 वरां भितर म्हाका मुख्यमंत्र्याचो पीएचो फोन येवपाक लागलो पूण हांवें घेतलो ना फोन. आतां ताणें फोन कित्या खातीर केल्ले म्हाका खबर ना पूण फोन म्हाका मिस कॉल आशिल्ले 2-3. म्हणल्यार तुमी आवाज दामपाचो प्रयत्न करप. दिलीप बाबान सांगिल्ल्या भशेन साहित्यीक कोण आयले ना तेवू खातीर आपल्या जिवाक भिता आसतले फाल्यां. सगळे वी कांट कंपेर सगळे पोळे बाजून कितें सरकार वतले अशें ना पूण काही लोक आपल्या जिवाकूय भितले न्ही कित्याक दीस गव्हर्मेंट कॅन गो टू एनी लेवल. कित्याक बीजेपीच्या सरकाराचे आमी मॉडेल पयला गुजरातान ओपोजिशनाक काबार करप. पण दुर्गादास बाब म्हाका एक गजाल खबर आहा की ह्या एकूण एपिसोडा भितर जेन्ना एपिसोड जातकीर यू आर व्हेरी किनली इनवॉल्ड इन टू द होल आफ्टर शॉक्स. म्हाका एक गजाल सांग तुका एकूण सगळी तुमची लेवलाचेर इन्व्हेस्टिगेशन करतकच कितें दिसता हे बीजेपीचें नाटक काय किरण कांदोळकराचें नाटक कितें नेमकें आनी बीजेपी जाल्यार कोण अशें बीजेपीचे खंयच्या लिडरान हें कर म्हूण सांगिल्लें. हे तर जर जाला ह्या पक्ष श्रेश्ठीनूच सांगिल्लें आसा तांच्या. कोण पक्षश्रेष्ठी म्हळ्यार कोण मनोहर पर्रीकार तांचे खुबशे आसात कोणूय आसूं शकता तांचे खुबशे आसात आमी कोणाक नेम करूं शकना सद्या कारण इन्व्हेस्टिगेशन जावना अजून. पूण विष्णून सांगिल्ल्या भशेन शारदा क्लासिकाची जर फुटेज घेत अटॅक जावच्या पयल्या दिसाची हातून स्पश्टपणे कळटलें ते कोण कोण आशिल्ले ते कोण आशिल्लो थंय आनी ताच्या बरोबर कोण कोण आशिल्ले ते. आनी जर किरण आतां सद्या बीजेपीन आसा सो किरणाचे कार्यकर्ते हे बीजेपीचेच कार्यकर्ते जाले. सो तुमी आवाज बंद करप ओपोजिशनाचे जे उलयता तांकां हे करप. पूण तूं कितें म्हणटा की देर वॉज अ क्लियरन्स फ्रॉम पार्टी लेवल 100% बिकॉज वेन विष्णू वेंट फॉर द फंक्शन देर वॉज नो मॉब इन देर. एका वरान 8:30 जेन्ना विष्णू थंयच्यान पास जाला ते कोणूच नाशिल्ले कित्याक ते स्पीड ब्रेकरा कडेन हल्लो जाल्लो आसा. आनी जेन्ना येता आनी इट इज नॉट इजी. आमी आंदोलनां केल्या 60-70 लोक जमोवप एका वरान आनी इट इज नॉट इजी. आमी आंदोलनां केल्या सायबर एज आमकां 3 दीस लागल्यात 1000 भुरगे जमोवपाक आनी तेवूय थंय येवप बुरके घालून. जर काळे बोटे दाखोवपा आशिल्ले आपले फेस उगडे करून कित्याक दाखोवना. आमी काळे बोटे दाखयला जमीराक गव्हर्नराक तेन्ना आमी प्रामाणीकपणान गेल्ले उगडे तोंडान. तू कितें म्हणटा पार्टीचे क्लियरन्स आशिल्लें 100% पार्टीचे क्लियरन्स आशिल्ले. किरण कांदोळकराचो इन्वॉल्वमेंट कितलो पर्यंत आशिल्लो. किरण जर प्रामाणीक आशिल्लो ताणें आपल्या स्वता व्हडल्या भावाचेर अटॅक जाला म्हूण सांगिल्लो तर आज पर्यंत विष्णूच्या खबरेक कित्याक आयलो ना. आज पर्यंत विष्णूच्या खबरेक कित्याक आयलो ना हें सांगचें ताणें स्पश्टीकरण दिवचें. तो जर हल्ल्यान नाशिल्लो ताणें विष्णूच्या खबरेक येवं जाय आशिल्लें. विष्णूच्या घरा येवन प्रामाणीकपणान आपूण हितून इनवॉल्ड ना म्हूण सगळें सांगपाची गरज आशिल्ली. किरण कित्याक लिपला. बेसिकली किपींग असायड की तो तुगे पॉलिटिकल ओपोनंट किरण कांदोळकर तुका दिसता किरण आपली हिमतीचेर असली गजाल करपाक शकता काय ताका पार्टीची बॅकिंग आशिल्लें. पार्टीचे बॅकिंग हे आसात कारण पार्टीन तो आहा आनी पार्टीचें डायरेक्शन तर आयकना कारण जे तरेन ते म्हणटा आपली शिस्तबंद पार्टी. सो डायरेक्शनाचेर आतां तुमी कशें सांगलें की तुमची इतकी नांवां तुमी आफयले कोण येवंक ना. सो इट इज ऑटोमॅटिकली पार्टी हॅज स्टॉप देम गोईंग आनी एक्सपोज जायत म्हणून. पूण किरण कांदोळकर जो म्हणटा हें करी सारकें तेजेर हयली पयलीं आमदार जावच्या पयलीं असले गुंडे आहा. तो जेलान बीन वचून येयल्लो आहा. तेजे धंदे तशे आहा. काल तेणें कमीट केला की सोमारच्यान मडको जुगार बंद आनी केरनार पुलिशेचें एक्शन घेतलो म्हणून खंय कोलवाळे मिटिंगेक सांगला. सो सोमारच्यान रावया गोंयभर मडको बंद जाता काय कोलवाळे पुरती जातलो ओपन सांगला. सो आतां ही सरकाराची टजल आहा होम मिनिस्टराची आहा कित्याक आतां जे हो इश्यू होम मिनिस्टरा कडेन आहा तशेंच किरण कांदोळकर ओपन उलोवन दाखयला मडको जुगार बंद जातलो म्हणून सोमारच्यान जायना तेंचेर एक्शन. सो ओपन वाट पळोवया. जे मनीस त्या उत्पन्नाचेर जगता आनी तेच व्यक्ती हे उलोवंक लागले आनी हे इन्सिडेंट करपाक ताका मोठे कांय न्हू कारण ती पार्श्वभूमी पयलीं आहा. ना म्हाका खरें दिसता की असली गजाली आसतना एक जर्नलिस्ट म्हूण खरें तर रिकामी खुर्ची पळयतना म्हाका दुख्ख जाता दिलीप बाब कारण असले कितें इश्यू आयले की डेफिनेटली तांची सायड घेवप म्हत्वाची. बट वी आर लेफ्ट इन अ सिच्युएशन जंय आमी कांयच ना दोनूय खुर्ची रिकामी एकटो तरी कोणी येतालो जाल्यार डिफेंड करपाक शकता आशिल्लो. तुमकां कितें दिसता. एक टेरर म्हणटात पळय तो हांगा दिश्टी पडटा हातूंतल्यान कित्याक आमी पळयतात न्ही फाटलीं 2 वर्सां आमी पळयतात एक मुख्यमंत्री सोडलो जाल्यार दुसऱ्या खंयच्याच आमदार मंत्र्यांक कसलोच से ना. ते अशे तरेन वागतात. एक सादी गजाल सांगता म्हाका एक जायरात जर जाय मागपाक गेलो जाल्यार म्हाका पळोवनूच ते भितात अशे पद्दतीन. असो टेरर कित्याक तांकां स्वताचें व्यक्तिमत्वूच ना. आनी हाणें पळय आसा हे सगळें व्यक्तिमत्व आमचो भाई आसा ताणें भाईगिरी करून हे सगळें व्यक्तिमत्व काबार केलां. आज ही 2 तोंडां हांगा येवपाचीं आशिल्लीं पळय तर न येवपा फाटलें कारण कितें कित्याक तांकां खबर आसा की हांगा आयले आनी तूं तुजे सारको शाणो मनीस तूं जशें तांचे पोटांतले काडटा पळय ते समज चुकून प्रामाणीक प्रश्न विचारता.
ते सामकें. तांच्या पोटांतल्यान भायर सरले खरें कितें जाल्यार तांचेर गुळी येता न्ही. तर अशे वेळाचेर हे टेररान ते भायर येवंकूच शकनात. पूण ताणें खरें म्हळ्यार लोकांक फेस करपाक जाय आशिल्लें बाबा सांगचें रुलिंग आशिल्लें. पार्टी कॅनॉट शाय अवे फ्रॉम फेसिंग पीपल. हय. सामकें. लास्ट गजाल सांग, तुमी कितले दीस पासियेंस काडटले काय तुमगे परत अशें लास्ट टायम आयलो की शेपडी घालून तुमी वतले काँग्रेसवाले? ना, आमच्या अध्यक्षान सरळ सांगलं, काल सुद्धा हांव अध्यक्षा कडेन उलयला, अध्यक्षान सांगला लेट अस वेट फॉर सम मोर डेज, आमी पळोवया. नाल्यार कितें करतले? आमी हायकमांडा कडेन उलयतले अँड वी वील टेक अप दिस एज अ नॅशनल इश्यू. कारण वी वील टेक अप दिस एज अ नॅशनल इश्यू कारण हो एक लोकप्रतिनिधीचेर हल्लो जाल्लो आसा. गोंया पुरतो मर्यादीत न्ही. गोंया पुरतो मर्यादीत न्ही. निका फायनल सांगा म्हाका, तुमचे पासियेंस केन्ना सोंपतले? आमचे पाशे सोंपतले म्हणजे आमी सगळ्या पार्टी सगळे NGO रिक्वेस्ट करता करीत आहा की कम फॉरवर्ड. जर आयज विष्णू वाघाक, फाल्यां म्हाका, फाल्यां हांगा अरे हायेस्ट असो लेवलाक जो वावुरणारो गोंया संपर्क आसा ह्या मनशाक सोंपोवपाचे प्रयत्न करता ते कोणाक सोंपोवचे ना. तुमी पळयल्यात पंचायत लेवल आसूं, म्युनिसिपालिटी लेवल आसूं, फाल्यां एक सरपंचान राजिनामा दिलो, मिनिस्टराक सांगल्या शिवाय थंय घेवप ना, 2 म्हयने टार्गेट आसूं न्ही 2 म्हयने. म्युनिसिपालिटीचे आसात पयलीं गेला हेका जाला की ऑफिसरूच वचना. ऑफिसर वचना तेजे एक्शन घेवंक जाय. कॉन्स्टिट्यूशन सगळ्यांनी भायर सरचें. सगळ्यांनी भायर सरचें. दॅट इज अ नीड ऑफ द आवर. अपेक्षेन लोकांनी परिवर्तन केल्लें. ज्या साहित्यकारान थोड्या प्रमाणात ज्या थोड्या घटकांनी तांकां सपोर्ट दिवन परिवर्तन करून घेतलेलें आयज तेंचेर पदार थापट मारलेल्या भशेन आहा. सो तेंच्यांनी भायर सरात इतलोच तुमचो उलो. गोंयचे जनते खातीर भायर सरप. ओके, म्हणजे म्हजो वेळ हांगा सोंपला. फायनल तुमचें एक वाक्य. आमचे सगळे साहित्यीक या परिवर्तनाचे ताणें रंगरूप पळयल्यात. ताणें भायर सरपाचोच वेळ आसा आणि विष्णू वाघान तांकां खरें रूप दाखयल्लें सरकाराचें आसा. ती संदी मेळ्ळ्यार सगळ्या ही कलाकारांनी ऑपॉर्च्युनिटी घेवन घेवंकूच जाय. सरकाराक मातशें हारसूं दाखोवचो. दाखोवचो पडटलो. इतलेंच. सो हांव इतल्याचेर थांबता. परत एकदां सांगता, हांगा 3 मानेस्त आसात पूण डिबेट 5 जाणांची, 2 खुर्ची रिकाम्यो आसात. हांवें सुरवातीक नांव वाचून दाखयल्लीं. म्हाजे कडेन टोटल हांगा 13 नांवां आसात भाजपाची. 13तलो एकटोय हांगा येवपाक तयार जालो ना ह्या विष्णू वाघावेले डिबेटी खातीर. ताचे खातीर गोंयकार राविल्ले आनी गोंयकाराक एक प्रॉपर भासाभास हाचेर जाय आशिल्ली. म्हाका खंत आसा की इतलीं जाणां कॉन्टेक्ट करून सुद्दां आमी हांगा एकट्याकय BJPचे हाडपाक शकले नात. पूण ते आयले नात पूण डिबेट जायनासतना उरपाक शकना. भासाभास जावंक जाय, लोकां म्हऱ्याक पॉयंट ऑफ व्यू पावूंक जाय. तुमी 3 जाणां आयले आनी इतली बरी मुद्दे मांडले. थँक्स अ लॉट. पळयत रावात प्रुडंट. नमस्कार.